सो पयलीं हांव सदां सांगता भुरगे एम्प्लॉयमेंट मेळना तेन्ना बेकार जातात तेन्ना प्रॉब्लम जाता घरा कडेन नाकते वस्तू करतात आनी क्रायम करतात थर्ड पार्टी तो बारीक क्रायम मागीर मोठो क्रायम जाता एक पार्टी सुटलो एक पार्टी कोणें धरलो ना तांकां ते मागीर मोद जाता आनी तांकां दिसता हें आतां हांव कोणा हात लावपा जायना आनी आयज आमी आयकतात पासून थोडे जाग्यार पॉलिटिकल गॉडफादरूय आसतात आनी पॉलिटिकल गॉडफादर आसात तेन्ना प्रोटेक्शन दितात तेन्ना असले क्रायम वाडटलीच गॅरंटी आनी कॉमन मनशाकी सिक्युरिटी नासतली तुमी आयकलें आसतलें एक कसिनो सिक्युरिटीचे हिंगा मारामारी जाली तो मेलो कित्याक झगडी जाली आनी कसिनो भायर एक प्रॉब्लम जाला मागीर एक 13 वर्साची चली बेतालबातीन तिंगा सेक्शुअल एसॉल्ट केल्लो आनी मागीर वेर्ना हूंय वयली परत सेक्शुअल एसॉल्ट केलो तिका तूं पळय हैदराबादाची पुलीस येतात हैदराबादाची पुलीस येतात आनी हें करतात कितें आमचे क्रिमिनल आहात ते तांकां हिंग गोंयांत दवरतात हें लॉज न्ही गोंयचे पुलिसी सो आय बिलीव there is total collapse of law and order and I think the state needs to revamp its entire police machinery, intelligence machinery and also the CID crime branch which needs to be revamped because otherwise never they will be able to improve. This war will go down the drain.